जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दितां हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी हो आयच्या दिसाचो विशय हांवें घेवन आयला। तो विशय हे पवित्र पुस्तकांतलो एजिकेलाचें पुस्तक 18 21 22 आनी 23 वडींत आमकां ही शिकवण मेवता। तर ही शिकवण आमी घेवया, हे देवाचें उतर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करुया, हे देवाच्या उतराचेर आमी सोजमण्यान जाणबाय घेवया। तर प्रितीच्या भावा भयणांदो, हे वेळार एजिकेलाच्या पुस्तकांतल्या 18 21 वड म्हणटा, पूण नश्टो मनीस आपणे केल्ल्या सगल्या पातकांक फाट करीत जाल्यार म्हजे कायदे सांबाळीत आनीक समूर्त पाळीत आनीक प्रमाणीकपणान चलत तर तो जिवो उरतलोच, तो मरचो ना। ह्या फुडें ताणें केल्ल्या पातकांचो हांव हिशोब घेवचो ना। ताच्या बऱ्या करण्या पासत तो जिवो उरतलोच। नश्टो मनीस मरून गेलो जाल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण दिसता तुमकां? उलयता तो सर्वेस्पर देव। केन्नाच ना। आपलें नश्टेपण सोडून दिवन तो जिवो उरलो जाल्यार की म्हाका अदीक संतोश भोगता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तर मोगाच्या प्रितीच्या भावा भयणांदो, हे वेळार हे पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, हे देवाचें उतर एजिकेलांतल्यान 18 21 22 आनी 23 वड आमकां सोजमणी दिता नश्टो मनशा वयर, जो आपल्या पातकांत गुलामपणान आसता आनी देव ताका उलो मारता। जो कोण नश्टे मनीस आसा आनीक ताणें ही सगलीं पातकां फाट करची म्हूण देव ताका उलो मारता। आनीक हे पातकांक फाट केल्या उपरांत ताणें देवाचे कायदे सांबाळचे आनी समूर्त पाळची आनी प्रमाणीकपणान चलोंक देव ताका उलो मारता। आनीक देव म्हणटा, जरी तर हे कायदे आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो जिवो उरतलो। आतां जिवो उरतलो, तो मरचो ना म्हटलां देवान। तर आमी जिवीं उत्तेलीं सर्गी राज्यांत, आमी केन्नाच मरचीं ना। जेन्ना आमी देवाचो ताडो आयकतल्यो, देवाचो आमी ताचे कायदे, ताची समूर्त आनी प्रमाणीकपण आमी ताचे ह्या उतरां वयर आमी चलत तर आमी केन्नाच मरचीं ना। आमी सासणाच्या सासणाक आमी जिवीं उरतलीं। आनी दुसरे भाशेन इंग्लिशीन आमी म्हणटा इटर्नल लायफ, तें आमकां सर्गीच्या राज्यांत आमकां मेवतलें, स्वर्ग आमकां फावो जातलो। तर म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या भावा भयणांदो, देव फुडें म्हणटा, ह्या फुडें ताणें केल्ल्या पातकांचो हांव हिशोब घेवचो ना। जाल्यार देव हांगासर एक प्रॉमीस करता की जे हे नश्ट्या मनशान पातक आदारलेलें, पातकां केल्लीं, ती ताचो पातकांचो हिशोब देव घेवचो ना म्हूण हे पवित्र पुस्तकांत देव म्हणटा। ताच्या बऱ्या करण्या पासत तो जिवो उरतलो। आनी जेन्ना तूं बऱ्यो करण्यो करूंक वेता, जेन्ना तूं बऱ्यो करण्यो करता आनी दुसऱ्या सांगाताक तूं बरो वावुरता, तेन्ना देव म्हणटा, बऱ्या करण्या पासत जिवो उरतलो। तर 23 वडींत म्हणटा, नश्टो मनीस मरून गेलो जाल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण दिसता तुमकां? तर देव म्हणटा, जरी तर एक नश्टो मनीस मरून गेलो जाल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण दिसता तुमकां? केन्नाच ना म्हज्या भावा भयणांदो। वयल्यान देव दुखी जाता, कित्याक देवान रचलेली रोचना आमी। जेन्ना देवान आदामाक रचलो
तेन्ना देवान ताका आपलो श्वास घालून जिवीत दिलें, जीव ताका दिलो. तर जण एकल्याच्या आमच्या कुडींत आसा तो श्वास आमच्या बापाचो. आनीक सर्वेस्पोर देव म्हणटा, जरी तर नश्टो मनीस मेलो जाल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण दिसता तुमकां. जावं तो नश्टो मनीस जावं तो बरो मनीस, तो मनीस जावन आसा देवाचो. आनी देव त्या मनशाचो चड खूब आनी खूब मोग करता म्हज्या भावा भयणांनो. हातूर सर्वेस्पोर देव हें उलयता, केन्नाच ना आपले नश्टेपण सोडून दिवन तो जिवो उरलो जाल्यार की म्हाका ओदीक संतोश भोगता. जेन्ना देव तुका उलो मारता ते नश्टेपणांतलो भायर सर, ते पातकांतलो भायर सर. आनी जेन्ना तूं त्या पातकांतलो भायर सरता, त्या पातकाक तूं फाट करता आनी देवाच्या उल्याक तूं उबो रावता, तेन्ना जायतो देव खुशाल जाता. आनीक ह्या पवित्र पुस्तकां एजेकेलाच्या 18:23 वड काय बरें आमकां देवाचें उतर दिता. नश्टेपण सोडून दिवन तो जिवो उरलो जाल्यार की म्हाका ओदीक संतोश भोगता. नश्टेपण सोडून दिवन तर आमकां देव उलो मारता, ते पातकांतलो भायर सर, रिपेंटन्स. तर देव उलो मारता की ह्या नश्टेपणांतलो भायर सर. आनी जेन्ना तूं नश्टेपणांतलो भायर सरता तेन्ना देव ओदीकूच ओदीक खुशाल जाता. कित्याक त्या नश्टेपणांतलो, त्या पातकांतलो भायर सरतच तुका पुनर्जीवन जिवीत मेवता, इटर्नल लायफ तुका मेवता, तुजी बदलणी जाता. तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, एजेकेल 18:21 21, 22 आनी 23 हे तुमी वाचात. हें पवित्र पुस्तकाचें जिवें उतर आमकां सगल्यांक गरजेचें. देव कितें सांगता तें तुमी तें तुमच्या काळजांत घेयात. खरेंच प्रितीच्या भावा भयणांनो, जे भाशेन आयच्या दिसाचो हो विशय हांवें घेवन आयलां, खरेंच ते नश्टे मनशाची. तर हांव सोजमोतां, ह्या संवसारांत आमी जायतीं पातकां आदारल्यान आमी ह्या वेळार निचेव करुया आनीक त्या नश्टेपणांतली, त्या पातकांतली आमी भायर सरून देवाच्या उल्याक आमी उबी रावुया. आनीक जेन्ना आमी हे सगळे देवाचे कायदे आमी सांबाळटलीं आनीक समर्थ पाळटलीं, प्रमाणीकपणान आमी चलतलीं, तेन्ना आमकां हें सासणीक जिवीत आमकां मेळटलें. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, जो कोण हो म्हजो विशय हे यूट्यूब चॅनलान आयकतात, देवाचें उतर तुमी आयकतात, हे वेळार म्हजी एक विनंती, जाता तितलो हो विडियो शेअर करात, जाता तितलो हें देवाचें उतर परगट करात. जावं दी ती दुसऱ्याची बदलणी. जेन्ना तुमी हें परगट करतलीं, जेन्ना हें तुमी संदेश देवाचो दितलीं, तेन्ना दुसऱ्याची बदलणी जातली, दुसऱ्याचो आत्मो साल्वार जातलो आनीक देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. हो गिफ्ट हांव तुमकां दिवचो ना, पूण व्हरतो म्हजो बाप पवित्र आत्मा तुमकां तो गिफ्ट दितलो. तर हांव सोजमोतां सगलीं हे वेळार हें तुमी वाचात. एजेकेल 18:21, 22 आनी 23 वड. आनी जाता तितलें हें उतर शेअर करात. आनी सगल्यांक हे वेळार जी कोण म्हजो विडियो यूट्यूब पळयता तांकां सगल्यांक परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो विडियो हांव सोंपयतां.